आयज आमी जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आयज तितून आमी तुमकां दाखोवन दितले की हो बीजेपीचो सरकार कसो गोंयकारां वांगडा खेळ करता। डबल इंजिनाच्या नांवान कशे आपले दुसरे स्टेट्स आसा ज्या जाग्याचेर बीजेपी गव्हर्नमेंट आसा त्या गव्हर्नमेंटाक कशे आमचे नोकऱ्यो विकता, कशे गोंयांत जे कंपनीज आसा ते कंपनीज सगळो रिसोर्स गोंयचो यूज करता पूण फायनली तो रिसोर्स गोंयकारांक लागून यूज जायना तर तो भायल्या लोकांक लागून जाता। आमच्या सरकारान जर आमी पळयले जाल्यार हेच्या पयलीं जॉब फेअर केल्ले, जॉब फेअर केल्या उपरांत अशें सांगले की गोंयच्या सगळ्या भुरग्यांक जॉब मेळटले, पूण जेन्ना ऑक्टोबरान डेटा येयलो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या डिपार्टमेंटाचो जेन्ना डेटा येयलो तेन्ना तेंच्यांनी रिपोर्ट दिलो की आख्या गोंयान आख्या इंडियेन भारत देशान गोंय हे नंबर 2 स्टेट आसा ज्या जाग्याचेर अनएम्प्लॉयमेंट आसा। 9.7% ही अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आसलो। आता हो सरकार जेन्ना डबल इंजिन आसा गेली 10 वर्सां जाली, गोंयांत तर 12 वर्सां जाली आता हो डबल इंजिन आसा, सेंटराक 10 वर्सां जाली आता, जाल्यार अजून मेरेन गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट कित्याक? गोंयांत इतले 19 इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा, हजारांनी कंपनीज आसा, लाखांनी एम्प्लॉईज थंय आसा, कामगार आसा, पूण गोंयकारांक जॉब कित्याक मेळना? हे जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार हेजे सिंपल रिजन आसा की हो जो बीजेपीचो सरकार आहा, हे जे डबल इंजिन सरकार आसा ते आमचे जॉब भायल्या लोकांक, ते आमचे नोकऱ्यो काडून ते हो जॉब फेअर ऑर्गनायज करता सावंतवाडी हांगा। आता ते जॉब फेअर करता जाल्यार आमकां काय फरक पडना, ते आपल्या राज्यान जॉब फेअर करू, नोकऱ्यो दिवू, नोकऱ्यो ना दिवू तो तेंचो कन्सर्न। आता हो जॉब फेअर करता तेचो आमकां कितें परिणाम जाता हे इम्पॉर्टंट आसा। आता हे जे डबल इंजिन आसा, डबल इंजिन न्हय ट्रिपल इंजिन, तेच्या पयलीं 4 इंजिनां तेंची आसली, कर्नाटकानूय आसली। आता हे इंजिन तिसरे इंजिन म्हणजे महाराष्ट्रा जे आसा पळय ते महाराष्ट्राक कशे सपोर्ट करता ते पळयात। आयज जर तुमी खंयच्याय कंपनीन वचा, फार्मास्युटिकल कंपनीन वचा, चडशे आता तुमी ग्लेनमार्कान वचा, नाल्यार लुपिनान वचा, मायक्रोलॅबान वचा, हे कंपनीन तुमी वचा तुमी पळयात तुमकां मॅक्झिमम महाराष्ट्राच्यो गाडयो दिसतात। नेबरिंग स्टेट कर्नाटक आनी महाराष्ट्राच्यो गाडयो तुमकां थंय दिसतात। आता हे कशें दिसता हेच्याय पयलीं आमी 2-3 वर्सां पयलीं आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जेन्ना सिप्लान भायर इंटरव्यूज दवरलेले तेन्ना आमी एक्सपोज केले, त्यानंतर तेंच्यांनी गोंयांत घेवपाक चालू केले, पूण आतां ही दादागिरी तेंची परत जाल्ली आसा। गेल्या असेंब्लीन गेले म्हणजे सरकार जाल्या उपरांत रोखडेच जी असेंब्ली जाल्ली तेन्ना लेबर मिनिस्टर आमचो बाबूश मोन्सेरात तेणी सांगलेले की गोंयकार वर्सीस नॉन गोवन, गोवन वर्सीस नॉन गोवन जो डेटा आसा तो 3 म्हयन्यान आमी असेंब्ली फुड्यान दवरतले, आमी तुमच्या फुड्यान सादर करतले। पूण जर आतां पळोवपाक गेलो जाल्यार आतां 2 वर्सां कंप्लीट जाता सरकाराक ह्या मार्चान, पण अजून मेरेन गोवन वर्सीस नॉन गोवन डेटा अजून मेरेन ह्या कंपनीनी सरकाराक दिल्लो ना आनी ह्या सरकारान त्या कंपनी कडल्यान घेतलेलो ना आनी अजून मेरेन तो असेंब्लीन प्लेस जाल्लो ना। हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की हो डबल इंजिन बीजेपी सरकार गोंयकार भुरग्यांक फक्त लाचार कशें दवरपाक सोदता, टोर्नामेंट आनी नरकासूर करून फक्त तेतून बिजी दवरपाक सोदता, तेतून हॅपी दवरपाक सोदता आनी आमचे नोकऱ्यो काडटा आनी भायल्या लोकांक विकता। आता हे जे जॉब फेअर जाले हितून तुमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार ऑलमोस्ट 30 कंपनी जे आसा, जे कंपनी गोंयचे कंपनी 30 कंपनी थंय वचून जॉब फेअर पार्टिसिपेट जाला। हे आता जॉब फेअर गोंयांत एक सरकारान केलो, त्यानंतर सरकार ओगी आसा ते जॉब फेअरान कितल्या भुरग्यांक काम मेळ्ळें, कितल्या भुरग्यांक ऑफर लेटरां मेळ्ळीं, कितले भुरगे थंय जॉयन जाले, तेंचो सॅलरी स्ट्रक्चर कितें आसा, ते कन्फर्म जाला काय ना, तेंकां घेतला काय ना, तेंकां काडून उडयला काय ना, तेंकां हॅरेसमेंट जाता काय ना, तेंकां एक्सप्लॉयटेशन जावन भायर मारलें काय ना, हे अजून मेरेन सरकारा कडेन कसलोच 1 रुपयाचो सुद्दां डेटा ना। पूण हे जॉब फेअर करपाक कोट्यांनी सरकारान रुपया मोडले, आमचे टॅक्स पेयराचे पयशे थंय मोडले, एडवर्टिजमेंट केले, सगळे होर्डिंग्स लायली जॉब फेअर जॉब फेअर जॉब फेअर म्हणून, व्हडलो हंगामा केलो, व्हडलो ड्रामा केलो, पूण आउटकम कितें? जर तुम्ही जॉब फेअरान जर आमकां गोंयकारांक जर कामां दिल्ली जाल्यार हे 30
कंपनी सावंतवाडी वचोन जॉब फेरान पार्टिसिपेट जावन थंयच्या भुरग्यांक कित्याक घेवपाक सोदता? सिंपल क्वेश्चन. ह्यो भारतीय युवा मोर्चा आसा तो महाराष्ट्रान जॉब फेर दवरता आनी गोयचे कंपनी थंय वचोन पार्टिसिपेट जाता. आमी म्हणपाक आमी डायरेक्ट म्हणटा की सीएम प्रमोद सावंत डायरेक्ट महाराष्ट्राक बेनिफिट करपाक सोदता आनी म्हणून महाराष्ट्रान जॉब फेर करपाक गोयच्या कंपनीक धाडपाक हो सीएम प्रमोद सावंत जिम्मेदार आसा. आमकां तरी दिसता की सीएम प्रमोद सावंतान ह्या कंपनीक इन्स्ट्रक्ट केला की तुम्ही वचोन ते जॉब फेरान वचोन तुम्ही पार्टिसिपेट जावपाचे, कित्याक हो प्रोग्राम ऑर्गनायज केला भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चा डबल इंजिन सरकारान, हे ट्रिपल इंजिन सरकारान. आता भितर जर कंपनीचे नाव वाचपाक गेल्यार पयली आसा चौगुले इंडस्ट्रीज. आणि जॉब कितें हा इम्पॉर्टंट म्हणजे हे जॉब गोंयकार आसा काय ना. आता केन्नाय गोंयकारांकडे ती स्किल नासता, समजूं येता की ही स्किल गोंयकारांकडे ना म्हणून आमी भायर वयता. जॉब कितें? ITI, डिप्लोमा, ऑटोमोबाईल एंड मेकॅनिकल इंजिनियर. हे गोंयांत ना. ITI ना भुरगे, डिप्लोमा ना, ऑटोमोबाईल इंजिनियर ना, मागीर कॅडिला हेल्थ केअर, बी फार्म, ITI, डिप्लोमा, ग्रॅज्युएशन. हे भुरगे ना गोंयांत. डी फार्म ना, कितले भुरगे हा. मागीर मार्क्स एंड फार्मा, ऑल फार्मा एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेट, क्रॉम्प्टन ब्रिज, 12th एंड ITI. हे क्रॉम्प्टन ब्रिजाचो तेन्ना इश्यू जाल्लो. अशें ही नाटकां करताले. गोंयकारांक हॅरेस करप, गोंयकारांक काडप आनी भायल्या लोकांक घेवप. महाराष्ट्रा वचप थंयसर लोकांक घेवप, कर्नाटका वचप थंय लोकांक घेवप. आतां 12th एंड ITI, एलायट सॉफ्टटेक प्रायव्हेट लिमिटेड, BCom, BSc, BCA, एनी कंप्युटर, इंडोकोर MLE, IIT, डी फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल, IFD इंडस्ट्रीज, मागीर ग्रो होम्स, कॉमस्कोप, नॉन फार्मा, मागीर सिंजेंटा, IFP, फिनोलेक्स, क्रॉम्प्टन, गोवा ग्लास फायबर. इम्पॉर्टंट. आता गोवा ग्लास फायबर ही कोलवाळे इंडस्ट्री आसा. थंयसर MLA BJPचो निळकंठ हलर्णकर आसा, जो मिनिस्टर आसा. त्या बिनारीन आता गोवा ग्लास फायबर आसा थंय एक्सटेन्शन जाता. ती कंपनी आता वाडयतात, थंय जॉब येता. पूण अजून मेरेन ह्या MLAचे, BJPच्या MLAचे अजून ह्या कंपनीक कसलें निवेदन वचोंक ना, भुरग्यांक कसलें इन्फॉर्मेशन ना, भुरग्यांक कसलें थंय रिजर्वेशन ना. थंय जर तुमी भायर जर इंडस्ट्रीन, कोलवाळे इंडस्ट्रीन जर वचोन पळयत, सगळे MS, कर्नाटका, तमिळनाडू, केरला सगळे तुका मोटरसायकल्स आनी कार्स दिसतले. सगळे बायक्स आनी कार थंय सगळे तरेचे. आणि हे आता नवीन कंपनी एक्सटेन्शन म्हणून हाडटात तुमी. इंडस्ट्रियल इस्टेट आमची, जागो आमचो, जाल्यार तुमी जॉब भायल्यान दितात. हांगा फायझर आसा, इंडोको आसा, FDC आसा, ब्लू क्रॉस, मागीर तुलीप, मार्क्सन, कॅडिला, बायोमेट, साई सर्व्हिस, गोवा राजी प्रायव्हेट लिमिटेड, इंटरनॅशनल गोवा सेंटर, W गोवा, JW मेरियट, टास्क एंड ग्रँड डेलमॉन, झुडिओ, हे सगळे 30 कंपनी आयज भायल्या लोकांक एंटरटेन करपाक हे सगळे जॉब सावंतवाडी गेल्ली आहा. आनी जॉब कसले? ITI, मेकॅनिकल इंजिनियर, B फार्म, D फार्म, कॉम्प्युटर्स, 12th, ग्रॅज्युएशन. जे शिक्षण गोंयकारांकडे आसा ते सगळे शिक्षणाक हे कंपनी भायर वचून नोकऱ्यो करता. आनी हो सरकार कितें म्हणटा? आमच्या भुरग्यांनी एप्रेंटिसशीप करपाची. कितें करपाची? एप्रेंटिसशीप आमच्या भुरग्यांनी करपाची. लास्ट टायमूय तुमकां सांगता, लास्ट टायम कितें जालें, जेन्ना ह्या सरकारान एप्रेंटिसशीप स्कीम काडली, आमच्या भुरग्यांक सांगले तुम्ही एप्रेंटिस जाया म्हणून. आणि त्या वाटेन कोल्हापूरच्यान, सोलापूरच्यान, महाराष्ट्राच्यान गाडयो येयले आणि त्या गाडयांनी भरून लोक येयले, भुरगे येयले, त्याचे आवय बापूय येयले आणि भुरग्यांक थंयसर रिक्रुटमेंट तेंच्यांनी केलें. म्हणजे कन्फर्म रिक्रुटमेंट तुम्ही गोंयांत येवन करतात आणि आमच्या भुरग्यांक एप्रेंटिस राव म्हणून सीएम सांगतात. म्हणजे आमच्या भुरग्यांनी एक्सपिरियन्स घेवपाक, एप्रेंटिस घेवपाक ते वळवळपाचें 7,000, 8,000 पगाराक, आणि तुम्ही भायल्या लोकांक हाडटले कन्फर्म 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 तुम्ही पगार दितले. हेचो मिनिंग कितें? हे सीएमान आन्सर करपाक जाय. हांगा लेबर मिनिस्टर आसा, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर आसा, तेंच्यांनी हांगा आन्सर करपाक जाय की हे कंपनी भायर कशें गेले. आमी मागता की ह्या सगळ्या कंपनीक नोटीस वचपाक जाय की तेंच्यांनी गोंयांत जॉब आउट करच्या आदी, गोंयांत रिक्रुटमेंट प्रोसेस करच्या आदी, गोंयांत जॉब फेर दवरच्या आदी, गोंयांत इंटरव्यूज दवरच्या आदी ते हे भायर कशें गेले. आणि तेंकां हे ITI, BCom, B फार्म, D फार्म, मेकॅनिकल इंजिनियर, कॉम्प्युटर इंजिनियर भुरगे मेळना काय गोंयांत? हांगा आवय बापूय त्रास काडटा, भुरग्यांक लोन घेवन शिकयता, 20-25 वर्सां भुरगो शिकता आणि मागीर लाचार कसो तुमच्या पांया कडेन तुमकां येवपाक तुम्ही मागतात.
आणि हे जॉब काढतात आणि जे प्रायव्हेट जॉब आहे ते भायल्यान गव्हर्नमेंट जॉब तर तुम्ही विकलेलेच आहा भायल्यान प्रत्येक गोष्टीत तुम्ही गव्हर्नमेंट जॉब क्रिएट करून दवरले सगळे बिहारी हे ते सगळे कर्नाटका सगळे यल्ला बुल्ला सगळे बोलल्यात तुम्ही आणि इम्पॉर्टंट हो गव्हर्नमेंट जेन्ना आम्ही नाव आउट करपाक लागले यल्लप्पा लमाणी चौधरी आणि कोण कोण हे जसे जावपाक लागले पळय जेन्ना आम्ही नाव आउट करपाक लागले सरकारान आणि एक कॉन्स्पिरसी केली हे आता जेन्ना पीडीएफ आउट करता तेन्ना नावा घालिना सीट नंबर दिता सिलेक्शन जे फायनल सिलेक्शन जाता तेन्ना फक्त सीट नंबर आउट करता कित्याक नावा घातल्या उपरांत कळटा की हे जॉब भायल्यान गेला म्हणून लास्ट टाइम जेन्ना कॉन्स्टेबल रिक्रुटमेंट जाल्ले तेतुले 500 कितें तरी 150 कितें 150 प्लस मायग्रंट्स असले ते आम्ही दाखयले ह्याच स्मार्ट टीव्हीचेर दाखयले म्हणजे हो सरकार इतलो भियाला आपण एक्सपोज जाता म्हणून तो सीट नंबर आउट करता म्हणजे गोंयकारांक गव्हर्नमेंट जॉब ना ते ना प्रायव्हेट जॉबूय ना आता सिमिलर सिच्युएशन आम्ही लास्ट टाइम हांगा गेले गोवा शिपयार्डान गेले गोवा शिपयार्डान जेन्ना आम्ही गेले तेन्ना गोवा शिपयार्डान जॉब्स आम्ही सांगलेले की कोंकणी दवर म्हणून जेन्ना तांकां सांगले की कोंकणी तुम्ही कंपल्सरी करा जाल्यार तेंच्यांनी कितें केलें तेंच्यांनी गोवा शिपयार्डान परते जॉब काढले आणि भितर तेंच्यांनी 2 लँग्वेजी दवरले एग्जाम आन्सर करपाचे 2 लँग्वेजी दवरले भितर जर क्रायटेरिया जर पळोवपाक गेले जाल्यार क्रायटेरिया कोंकणी खंयच ना आमची ऑफिशियल लँग्वेज थंय खंयसरूच मेन्शन केल्ली ना 3 पेजी आहा 3 पेजीचेर खंयसरूच कोंकणी ना हिंदी आनी इंग्लीश हेचो मिनिंग की सेंट्रल गव्हर्नमेंट जॉब सुद्धा येता जे हाय पेइंग जॉब्स असता आणि हे सांगपाक सोदता आमच्या भुरग्यांनी ते गोवा शिपयार्डान वचून 1 वर्साची आयटीआयच्या थ्रू अप्रेंटिसशिप केले पूण त्या भुरग्यांक एक अप्रेंटिसशिप करून फक्त सर्टिफिकेट तांकां मेळ्ळा जॉब तांकां मेळूंक ना जॉब प्रेफरन्स तांकां दिवंक ना जॉब प्रेफरन्स भायले कोण आपल्या मामाक आपल्या भाच्याक हाडटा कोण काका आपल्या पुतण्याक हाडटा अशें करून चाचा चाची मामा मामी सगळे भरलेले आसा सगळे सोयरे एकामेकाचे आणि आमचो प्रमोद सावंत आणि श्रीपाद नायक हे दोनूय तोंडाचेर पट्टे मारला आणि ओगी आहा आपण मिनिस्टर म्हणटा डबल इंजिन म्हणटा अरे कसले डबल इंजिन जर तुमचे डबल इंजिन आणले काँग्रेस जर तुम्ही हांगा बीजेपी जर तुम्ही डबल इंजिन आसा जाल्यार तुम्ही डबल इंजिनान गोंयकारांक जॉब सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे कित्याक मेळना आनी हे जे इंडस्ट्रीज आसा जे आयडीसीन येता जेंच्यांनी प्रोटोकॉल फॉलो करपाक जाय जेंच्यांनी कायदो फॉलो करपाक जाय जेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आमकां नोकऱ्यो दिवपाक लागून जाल्यार हे कंपनी भायर कित्याक वयता हे लोकांनी विचार करपाक जाय की हे जे डबल इंजिन आहा हे डबल इंजिन फक्त आनी फक्त तुमकां रिलिजनाच्या नांवाचेर नाचोवपाक येयल्लें आसा जॉब दिवपाक येयल्लें ना फक्त देवाच्या नांवाचेर राजकारण हेंच्यांनी करपाचें नोकऱ्यो दिवपाचें ना नोकरे सगळे भायल्या लोकांक गव्हर्नमेंट जॉब सगळे भायल्या बसलींनी आणि गोंयकारांनी कितें करपाचें एक तर एप्रेंटीस करपाची नाल्यार हेंच्या फाटल्यान हेंची पॅम्पलेटां वाडपाक नाल्यार आनी कितें वाडपाक दारान भोंवपाचें आनी वाट पळोवपाची म्हाका केन्ना नोकरी मेळटली म्हाका केन्ना जॉब मेळटलो आमी इतलेंच सांगपाक सोदता की सीएम प्रमोद सावंताक आमी लेटरूय करतले मिनिस्टराकूय लेटर करतले की हे जितले कंपनीज आसा तांकां नोटीस वचपाक जाय तांकां शोकत नोटीस वचून तेंच्या कडल्यान रिप्लाय घेवपाक जाय की हे कंपनी भायर कित्याक गेले गोंयकारांक कित्याक घेवपाक सोदिना आनी हेचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय असेंब्ली सेशन आसा आतां असेंब्ली सेशनाकूय हो प्रश्न आमी मांडटले असेंब्ली सेशनाकूय आमकां हेचेर उत्तर मागतले हे लेखून आमी घालतले आमकां उत्तर जाय की हे कंपनी भायर कित्याक वयता आनी हेंकां कोण सपोर्ट करता आनी आमचो तर डायरेक्ट एलिगेशन आहा की हेंकां सपोर्ट हो सीएम प्रमोद सावंत करता जो महाराष्ट्राक सामको क्लोज रिलेशन तेजे आसा आनी महाराष्ट्राच्या लोकांक हॅपी करपाक लागून तेंची मतां मेळपाक लागून कशें हेणी दोडा मार्गार आंबोली बिंबोली सगळ्या जागे जे घेवन दवरला पळय म्हाका दिसता तेंकां हॅपी करपाक लागून आनी जागे घेवपाक लागून हो दिसा आपलें रिलेशन बिल्ड करिता गोंयकारांच्या जिवाचेर हो आपलें रिलेशन बिल्ड करिता सो येता ते इलेक्शनाक हांव मागता लोकां कडेन की तुमी हे सगळे जे गजाली घडटा हेचेर विचार करपाक जाय तुमची ल्हान भुरगीं व्हडली जाल्या उपरांत जॉबाक भीक मागतात जॉबलेस असतात अनएम्प्लॉयड असतात हे सरकाराक लागून कित्याक हो सरकार आमचे जॉब भायल्यान विकता हे लक्षांत दवरपाक जाय ते चिंतून लोकांनी वोट करपाक जाय देव बरें कितें क्वेश्चन थँक्यू